आम्ही फुलां दिवन हांगा स्वागत करता. मागता बाय मनीषा मालदार हांचे कडेन तांणी मुखार येवचें आनी आमच्या माचयेवयल्या मानेस्तांक फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. मुखार आपयला शरद सावळ. शरद सावळ बाय रीता तशेंच बाय प्रियांका मोडकेकर हांगासर मातशें सगळ्यांनी बेगीन येवचें आनी मानेस्तांक आमच्या फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. मुखार मागता गोकुळदास गावडे सर आमच्या कडेन की तांणी योगाराचें उलोवप करचें. मुखार घे. नमस्कार. श्री वेताळ देवाक नमस्कार करता. आज नॅचरल फार्मिंग वर्कशॉप तशेंच सगळ्या पर्वती मतदारसंघाच्या शेतकऱ्या सारे वाटपाचो कार्यक्रम. आयच्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे भाजपाचे अध्यक्ष श्री दामोदर नायक सर, पर्वरी मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे म्युनिसिपल मिनिस्टर माननीय श्री रोहन पवार सर, चिमूरचे जेडपी अमित अस्लोडकर, चिमूरचे सरपंच सोनिया पेडणेकर, तशेंच भाजप मंडळ अध्यक्ष विनीत परब, नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट किसान मोर्चाचे विशाल तोडकर, तशेंच गोवा स्टेट डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर, तिनूय पंचायतीचे सगळे पंच उपसरपंच, तशेंच झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर उमा जोशी, बाकीचे सगळे हांगा मान्यवर हजर आसात ते बरोबर आपले सगळे फार्मर्स क्लबाचे सगळे शेतकरी वर्ग हांगा हजर आसात तेचे स्वागत करता. हांगा हजर आसात प्रेस मिडिया तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. बाकीचे सराचे सगळे कार्यकर्ते बीजेपीचे सगळे कार्यकर्ते हांगा हजर आसात तुमचे बी सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आयज आमी हांगा आपसाचे शेतकरी हांगा पळयता ते म्हणल्यार एक खरे शेतांत काम करपी कश्टकरी समाज म्हणल्यार शेतकरी आनी इतली संख्या ही आमकां अशी पळोवपाक मेळटा कित्याक तर तुमची सगळ्यांची संघटना ह्या पर्वरी मतदारसंघात जाली आनी ताचें श्रेय जें आसा तें आमच्या पर्वरी मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय राज्याचे टुरिजम मिनिस्टर माननीय श्री रोहन पवार सर हांगा वता. फाटलो इतिहास जर पळयलो 16 वर्सांचो जाल्यार फाटीं जर तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां सगळ्या शेतकारांक खबर आसा की आमची परिस्थिती कशी आशिल्ली. 16 वर्सांचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार शेतांत तुमी कशें काम करताले आनी आयज कशें काम करता हो इतिहास सगळ्या शेतकारांक खबर आसा. हांव मातशें जर सांगपाक गेलो फुडें सांगपाक गेलो जाल्यार अशें म्हणून की जेन्ना शेतांत 15 वर्सां पयलीं तुमी शेतांत काम करपाक वताले जाल्यार इतली परिस्थिती तुमचे दोळे मुखार आशिल्ली की शेतांत वचपाक मेळनाशिल्ली, वाट सारकी नाशिल्ली. जर तुमकां शेतांत देंवपाक जाय पावस पडलो की शेतांत देंवता आनी शेतांत जेन्ना वता जाल्यार 2 किलोमिटर वयर पालये थंय थापो वता तशी वयतलो जाल्यार 2 किलोमिटरचो रस्तो ह्यो तुमकां पांयांनी चलत वचचें पडटालें. माथ्याक सामान वचचें पडटालें, बियाणें वचचें पडटालें, सारें वचचें पडटालें किंवां पिकां कुदळ जालें जें कितें अवजाराची जाय ती सगळी तुमकां माथ्यार घालून व्हरची पडटाली. पूण आयज ती परिस्थिती तशी ना. आयज गाडयो ज्यो आसा ती सगळ्यांना माथ्यार वयता, शेताच्या बांदार वयता आनी जेन्ना शेताची पिकावळ जाता, शेत कटींग जाता, रोवपाचें वळपाचें सिजन जाता तेन्ना भात कापणी जी आसा ती भात जी आसा ती तुमची डायरेक्ट खंयच्यान घरा कडेन तुमकां कांय गाडीन हाडपाक मेळटा आनी रस्तो सुद्दां बारीक न्ही बरो व्हडलो आनी हें जावपा खातीर सगळे तुमचे सगळे शेतकाराचे श्रेय आसा. बेश्टें जावना हें काम जें आसा तें बेश्टें जावना. तुमी सगळे शेतकारांनी त्याग केल्लो आसा
तुम्ही स्वतः शेतकऱ्यांनी एक अर्धा दिला एक मिटर तुम्ही स्वतः रस्तो दिला असा जागो दिला असा त्याला लागून हे रस्ते जे आसा ते व्हडले जाल्ले आसा कांय जाणांचो अपोज आशिल्लो की आमची जागा वयता आमची 1 मिटर जागा वयता 2 मिटर जागा वयता अर्धा मिटर जागा वयता पूण तेन्ना तुमची खरी समजुतकाय कळली की आमच्या माननीय आमदारान रोड पडले जाता आनी आयज तुमकां ते भांगराचे दीस पळोवपाक मेळटा कित्याक जेन्ना जर आमी जर सराचें आयकून आशिल्लें जाल्यार आमकां सदी तशें करचें पडटालें पूण आयज ती परिस्थिती तशी ना आयज तुमकां जाय तशें शेतां येवपाक वचपाक मेळटा दोनी कडेन गाडी सुविधा आनी जाय तशें शेतीचो कारभार जो आसा तो तुमकां बरे तरेन पळोवपाक मेळटा आयज पर्वरी मतदारसंघात जवळ जवळ 10 शेतकरी क्लब आसा आनीक जेन्ना सरान 2008 साला ह्या मतदारसंघाक पावल दवरले तांणी एक प्रमुख उद्देश मुखार दवरलो तो म्हणल्यार ते कश्टकरी समाज शेतकरी जे आसा ते सगळे विखुरलेले आसा प्रत्येक काम जे आसा ते आपल्या परीन करपाक वता पूण तांचे भितर संघटन ना त्यांची भितर एकीकाय ना आनी ती जर एकीकाय आसतलो जाल्यार सगळ्या शेतकऱ्यांची संघटना करप हे अत्यंत म्हत्वाचें एकदम पयलीं तेन्ना आमच्या आमदारान पयलीं केलें म्हाका दिसलें की बाबा शेतकऱ्यांक जर एकटे हाडलो जाल्यार शेती बरी तरी जातली आनी शेतकार सगळे एकठांय आयले जाल्यार आपणाकूय तांकां बरी अशी मदत करपाक मेळटली त्या प्रमाणे प्रत्येक गांवां आमी प्रत्येक पंचायतीक चिखोल पंचायतीक 5 फार्मर्स क्लब सालावादोर दोन पंचायतीक 5 फार्मर्स क्लब अशे 10 फार्मर्स क्लब आमी पर्वरी मतदारसंघात केले आनी 1 फार्मर्स क्लब आमी गिरीक केलो तातूंतल्यान कितें जालें की सगळे शेतकार जे आसा ते एकटे आयले जवळ 1000 वयर शेतकार हे सगळ्या क्लबाच्या माध्यमांतल्यान निगडीत आसा आनी एकूच उदाहरण तुमकां हांव सांगता कित्याक उलोवपाचें भरपूर आशिल्लें पूण माननीय आमच्या ज्येश्ठातून वचपाक जाय एकूच उदाहरण दिता जेन्ना शेती प्रत्येक वर्सा शेती बुडटा तुमकां खबर आसा रिजनूय तुमकां खबर आसा पूण तातूंतल्यान भरपाई तुमकां कशी मेळटा तुमी तुमकां खबर आसा तर प्रत्येक वर्सा पावस पडटा शेती बुडटा आनी जर एका शेतकारान जर खंय शेतकाराक जर नुकसान भरपाई जाय जाल्यार प्रत्येक शेतकार जो आसा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक म्हापशा वयता प्रत्येक वर्सा जवळ जवळ 60 ते 70 शेतकाराची नुकसान भरपाई हांगा वाड्या गांवांकूच जाता आनी 60-70 शेतकार 15 वर्सां पयलीं अशी जर परिस्थिती आयली जाल्यार ते शेतकार म्हापशा वयताले फॉर्म भरपा खातीर शेतकरी निधी आदार मेळपा खातीर पूण आयज ती परिस्थिती तशी ना आयज तुमच्या सगळ्या शेतकारांची क्लब जाल्ले जाणा आयज शेतकरी अधिकारी हांगा तुमच्या गांवांत येता आमच्या घरा कडेन बसून आमी सगळे फॉर्म भरता म्हणजे हो एक फायदो तुमकां बरो जालो की तुमकां थंय आदेसभर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक वचपाची गरज ना सगळीं कामां जी आसा तुमकां हांगा करपाक ती संदी जी आसा त्या शेतकरी क्लबा मार्फत हांगा तुमकां करपाची संदी जी आसा ती मेळिल्ली आसा त्याच बरोबर शेती जी आसा ती बरोबर वाडलेली आसा प्रत्येक वर्सा तुमकां न चुकता बी बियाणें सारें तेच बरोबर पळोवपाक मेळपाचें मातशें टायमार ट्रॅक्टर आमचो आसा ती सगळी सुविधा जी आसा ती आमदारान पुराय केल्ली आसा इतलेच खातीर ती शेती वाडपाक जाय आनी हेज्या मुखार तुमकां सांगूंक दिसता सांगता बी की शेतकारा खातीर खंयच कांय कमी जावचें ना शेतकार पूण जर कितें उत्पन्न करूंक सोदता तुमकां एडिशनल कितें जाय जाल्यार तुमकां तें मेळटलें हेची ग्वारी जी आसा ती म्हाका नदी दिसता आतां कांय गजाली कितें आसा की प्रत्येक गजाली ज्यो आसा त्यो रोखड्योच जाता अशें ना कांय कडेन फॉर्मेलिटी करपाची आसता मातसो टायम वयता पूण त्यो गजाली जाता आनी सरांचो रोहन पडटा सरांचो प्रामुख्यान शेतकाराचेर तर नजर दवरलेली आसा की शेतकाराक जाय तेन्ना आनी योग्य वेळार सगळीं कामां जी आसा ती जावपाक जाय हेज्या मुखार बरे तरेन जातली तशी आस्त दवरता परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता देव बरें देव बरें करूं सर आमी म्हणटा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आणि जर सर्वे सन्तु निरामया जर निरोगी असपाक जाय जाल्यार सैमीक शेतीची संकल्पना ही जावप खूप गरजेची आसा आणि ह्याच संकल्पनेक बळिश्ट करपा खातीर आमी आयज जमल्यात पर्वरी भाजप मंडळाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ली आयची ही कार्यशाळा फकत शेतकी मार्गदर्शन न्हय जाल्यार ती आसा आयज पर्यावरण संवर्धनाचो संदेश दिवपा खातीर आयोजीत केल्या आणि आयज खऱ्यांनीच खूप वेळात वेळ काढून भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नाईक आमच्या मध्ये उपस्थित आसात जोरदार ताळयांनी तांचे पयलीं स्वागत करूया मागता श्री दामोदर नाईक सर हांचे कडेन की तांणी उलोवप करचें मार्गदर्शन करचें नमस्कार भारतीय जनता पार्टीचो आजचो हो नॅचरल फार्मिंग कार्यशाळेचो दिवस आणि त्या निमतान तुमचे मध्ये असतात तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार मंत्री आमचे मित्र बाबूराव थोरटे आमच्या पक्षाचे
किसान मोर्चाचे अध्यक्ष बाबरी सुहास, त्याचबरोबर मागचे वेळी सगळे मानेस्तांव कोणाचे नाव घेवपाक वचना माफ करता, म्हणजे साळगांवकार आसा, मागीर आमचो अस्नोडकर आसा, मागीर अध्यक्ष आसा, सगळे आसात, दया कारकोडकर आसा, एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा, आनी तुमी सगळे आनी पत्रकार. म्हाका फुडली मिटींग आसा ती 11:30 आसा आनी बरोबर हांव टायमाक पंक्च्युअल म्हणटकीर हांगासरल्यान आतां कितल्यान पावता तो हांव हिशोब करतालो. म्हणून पयलीं मातशें मिनिस्टरान म्हणलें प्रोटोकॉला प्रमाणे म्हळें सगळें फाटोकूच म्हळें पयलीं 2 मिनटां वयता. आज जैवीक शेतीच्या संदर्भातली ही कार्यशाळा आणि ती कोणाक लागून तर शेतकऱ्याक लागून. आणि शेतकरी म्हणल्यार कोण आमचो अन्नदाता, आमचें पोट जे कोण जर चलयता जाल्यार हे शेतकरी भावाक लागून. भले कोण तरी वेगळे धंद्यान आसतलो, कोण बिल्डर आसूंक शकता, कोण आनी कसले धंद्यान आसूंक शकता, कोण गाडी चलयता आसतलो, कोणूय वेगवेगळे धंद्यान आसतले. पण सगळ्यांचे एट द एंड ऑफ द डे जर खंय जर येता जाल्यार तें लक्ष पोटा कडेन येता आनी पोटाची जर आपली जर भूक जर कोण भागयता जाल्यार ती अन्नपूर्णा देवी जर म्हणत जाल्यार हो शेतकरी म्हणटा. आनी ह्या शेतकऱ्यान आज पर्यंत ज्या कश्टान आनी आपले मेहनतीचेर हें सगळें साध्य केल्लें आसा ताका लागून आमचो देशी कृशीप्रधान देश म्हणून वळखलो गेलो आसा. आनी हीच आमची संस्कृती आसा. झाडां पेडां हें सगळें ह्या संस्कृतीन आमी इतले भितर रावल्यात की आमचे एकचारपण आनी आमची संस्कृताय आमी थंय टिकून दवरली. आनी आज ह्या संस्कृती टिकयतना सुद्दां काही गोष्टी परत एकदां रिवायव करपाची गरज आसा. म्हणून ही कार्यशाळा आसा, हें वर्कशॉप आसा. आज पयलींच आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हे देशांतले सगळ्यांत लॉंगेस्ट टर्म म्हळ्यार पंतप्रधानाचो कार्यकाळ हो पूर्ण करपी पयले पंतप्रधान जाले. तांच्यांनी रिकॉर्ड ब्रेक केलो आनी दाखोवन दिलें की सेवा, सुशासन आनी विकास हाचेर जर गाडी जर बसत जाल्यार जनतेचो लोकांचो आशिर्वाद मेळटा आनी आमकां मुखार वचपाक मेळटा. 12 वर्सांचो तांचो हो कार्यकाळ जो आसा त्या कार्यकाळान भितर अश्यो अनेक गजाली तांच्यांनी केल्यो ज्यो पयलीं केन्नाच जाल्यो ना. हो रिकॉर्ड उलयना. जवाहरलाल नेहरूचो जो रिकॉर्ड तो तांच्यांनी पंतप्रधान म्हणून 4398 दिवस पर्यंत केल्लो. त्या पंतप्रधान खुर्चेचेर तो जावन इलेक्टेड. ताचे पयलीं 1947 ते स्वतंत्र जालो तेन्ना ते इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर नाशिल्ले, अपॉइंटेड प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले. पण ताजे नंतर 1952तल्यान ही संकला सुरू जाली इलेक्शनाची. ताजे नंतर आतां पर्यंत खंयचोच पंतप्रधान इतले पावण्याचेर पावना आनी तो पावंडो जर कोणी जर क्रॉस केल्लो आसा तो नरेंद्र मोदी. देश एक सुजलाम सुफलाम करपा खातीर वावुरपी हें व्यक्तिमत्व बटरट प्रमाणात 20-20 वरां काम करता, तुमकां आमकां. पण त्याच बरोबर एक विजनरी नेता म्हणून म्हणजे जाची सोच इतली फुडली आसा जी खरे व्हडले व्हडले सायंटिस्टांक सुद्दां तकली नेना, ती तांची सोच आसा. किसानां खातीर ही कार्यशाळा कित्याक लागून तर त्या तातूंत भितर खूब प्लस नेगेटीव पॉझिटिव्ह सगळे गजाली आसात त्यो तुमी सांगता. आज देश एक संक्रमणांतल्यान वता. आज युद्धाचे ढग जे आसात ते अमेरिका, इराण हांगासर फाटल्यान चालू आसा. आनी त्या वेळाचे जे वॉर जे चालू आसा त्या वॉरा कडेन आमची नजर आमी पळयना. आमी पळयतना हळू डिझल आमकां कशें मेळटलें, गॅस आमकां कसो मेळटलो हाचो विचार करता. पण जे डिझल आनी गॅस पायपलायन जो तुमी येता तो आमकां थंयच्यान येता आनी ते इराण हांगसर आमकां मेजर पोर्टां येता. हे खुबशे जाणांक आतां हळू ते मोबायल किंवा न्यूज पेपर कळटा. आनी ते जेन्ना हांगा येता त्या वेळाचेर आमच्या लोकांचे आमकां पेट्रोल पंपार गेले ते आमकां मेळटा. पण अशें ह्या सगळ्या हातूंत भितर कालच्या युद्धाच्या वेळाचेर हळू युद्धाच्या निमतान डिझलाचे रेट वाडपाक लागले आनी ताचो फटको भारताच्या आर्थीक प्रगतीचेर जावपाक लागला. आनी त्याच वेळाचेर माननीय पंतप्रधानान आमकां सगळ्यांक आव्हान केलें, हात जोडून विनंती केली की काही गजाली करात म्हणून. विनंती ती आमी 14 कोटी मेंबर आसा, आमी सुद्दां केली जाल्यार सुद्दां खूब म्हणजे एक ताब्यांतल्यान इल्ले जर आमी 1-1 रुपये घालत जाल्यार आमी जर एक थोडो तरी पार्ट तातूंत भितर जमा जातलो, पुरो जातलो. पण सगळे लोकांनी करत जाल्यार आनी जातली. ह्या हातूंत भितर भांगर मातशी कमी खरेदी करात, ह्या हातूंत भितर डिझल इल्ले कमी वापरात, बसीन प्रवास करात, रेल्वेन प्रवास करात. मग एक गाडी घेवन एकटोच मडगांव वचपाक जाय, पणजी वचपाक जाय, थंय नाका, बरोबर कोण तरी आसता तातूंत
डिझेलाचो वापर कमी जातलो. हे सगळें सांगतना भितर आनी एक गजाल सांगली ती म्हटल्यार ही जी शेती जी आसा ती शेती जैवीक पद्दतीचेर नॅचरल फार्मिंगाचेर करप. कारण कितें की उत्पन्न चड येवपाक जाय, इल्ड चड येवपाक जाय म्हणून हळू हळू आमी जे फर्टिलायझर वापरतात ते फर्टिलायझर आमी सगळे पाश्चात्य देशांतल्यान हाडटात आनी त्या फर्टिलायझराच्या लोडाचेर हळू हळू जमनीची क्षमताय बी कमी जाता, प्रोडक्टिविटी कमी जाता आणि त्याच बरोबर आमच्या हांगासरलो जो आर्थीक जो डॉलरांत कन्वर्ट जाता तो डॉलर सगळो भायर वता. ही एक सोची समजे एक सायन्स तें हे जाणा जावपी जर जळटालो तो अर्थतज्ञ आसपाक जाय आनी ते सगळी बाजू जर कोणा कडेन आसा मानवी नरेंद्र मोदी कडेन म्हणून आमी म्हणटात सक्षम असो एक पंतप्रधान आणि जाच्या हातूंत भितर भारत हो सशक्त जातलो ताची एक सोच आसा. आणि त्या खातीर जर जैवीक पद्दतीन जर ही सगळी शेती जावपाक लागली आणि हे सगळे जे फर्टिलायझर जे सगळे लायले जातात कॅमिकल येतात ते जर कमी करपाक लागले जाल्यार हळू हळू आमकां तें खाण जें मेळटलें तें ऑर्गॅनीक मेळटलें, जातूंत भितर कॅमिकली हे मिक्स कांय आसचो ना. त्याच बरोबर तातूंतल्यान भितरल्यान जी ताची क्षमता आसतली प्रोटीन तातूंत कितें जें आसता सगळें ताजे विटामीन किंवा तातूंतल्यान भितर वाड जातली. आनी हें कशें करप ह्या खातीर एक शेतकरी बामाक भयणां भितर तांचे भितर एक कार्यशाळा जावची, तांचे भितर सकले स्तरा पर्यंत हो विचार पावचो. ह्या खातीर ह्यो सगळ्यो कार्यशाळा संपूर्ण भारतभर चालू आसा. ताजोच भाग म्हणून हांगा 12 वर्साचो जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम आमी पयलींच्यान सुरू केला 7 तारखेच्यान. बरो 10 तारखेच्यान जालो, 21 तारीख पर्यंत सुरू जातलो. 21 तारखेच्यान आमकां योगाय बी कर म्हटलां. माननीय आमचे पंतप्रधानान आव्हान केलें म्हणटकीर आमचे रोहनबाब खंवटे आपल्या मतदारसंघात व्हडले सगळ्यांक तुमकां एक दीस तो 21 तारखेचो योगा करपाक लायतले. कारण तो एक दीस करपाक न्हय तर संपूर्ण मागीर 365 दीस आपल्या घरा कडेन करप. कारण हें सगळें करतना तुमचें जीवन बरें उरूंक जाय, तुमचें आयुश्य बरें उरूंक जाय, तुमचें आरोग्य बरें उरूंक जाय, हो सगळो तातूंत मंत्र आसा. आनी त्या खातीर आयच्या ह्या फार्मर्सां खातीर खूब कितें आसा ते बाकीचे सगळे उलयतले. हांगासर सरकार सगळें दिता, हांव आतां सरकार म्हणून उलयना, हांव पक्ष म्हणून उलयता. सरकार म्हणून आमचो बाब रोहन खंवटे उलयतलो खंयची मशिनां, खंयची शेत कापणी, खंयचे नांगर आनी कितें सगळें कितें कितें आसा. सबसिडायज रेट आसा, सारें आसा, सारें तो वाडटा आनी कितें वाडटा सगळें आसा. पण हें सगळें करतना सुद्दां आमचो शेतकरी बांदव तो सक्षम जावचो, तो सदृढ जावचो आनी ताणें जी ख्याती जी काल आशिल्ली आज आसा ती फाल्यां पर्यंत उरची. जो आमचे अन्नदाता म्हणून जो आसा तो अन्नदाता बरो उरचो, अन्नदाता सुखी हो आशिर्वाद जो तुमकां नरेंद्र मोदीजीन दिला तो फुडें पर्यंत पावोवपा खातीर हांव तुमचे मदीं हांगा आशिल्लो. म्हाका फुडलो कार्यक्रम आशिल्ले कारणान हांव तुमचे वेळ भितर चड वेळ बसूंक शकना. तरी पण आयचे हो सगळो त्राव जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता की एक स्वप्न जें नरेंद्र मोदीजीन पळयल्लें आसा तें इल्लेंशें साकार जाल्लें आसा. तें पूर्ण जर साकार जर करपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय रावया, कमळ जें आसा तें कमळ फुलोवया. 27 आनी 30 जो आमचो नारो आसा तो आमी फुडें व्हरुया आनी नरेंद्र मोदीजीचे हात बळकट करतना डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाल रोहन खंवटे तुमच्या हांगा आसतना आनी बाकीचे सगळ्या हांगचे सरकार आमी सगळे करूया. सगळे अशे फुडें वतले अशी अपेक्षा करता आनी देवा कडेन राष्ट्रपती देवा कडेन जगाडे कडेन मागता की तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तुमच्या सगळ्यांचें कल्याण जावचें. देव बरें करूं. म्हाका अशी क्षमा करात, हांव मातशें तुमच्या मोलादीक उतरां खातीर देव बरें करूं सर. तुमी आयज वेळ काडून आमच्या खातीर आयले त्या खातीर परवरी भाजप मंडळा वतीन तुमकां देव बरें करूं. आमी कार्यावळ मुखार व्हरता. मुखार मागता आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे रिसोर्स पर्सन मिसेस उमा जोशी आयज आमच्या मदीं आसा, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर. तांचे कडेन मागता की तांणी मार्गदर्शन करचें. एक रिक्वेस्ट आसा, कोणा तरी मोटरसायकल रस्त्यार दवरल्या ती मातशी काडची, भायर सरपाक आडखळ जाता, मातशें सहकार्य करचें. कोणा तरी मोटरसायकल वाटेर दवरल्या. देव बरें करूं. मुखार मागता मॅडम उमा जोशी आनी उलोवप करचें. नमस्कार. आयचो हो कार्यक्रम
जो आयोजीत केल्लो आसा तेतून आमचे राज्याचे BJPचे प्रेसिडेंट रामू नायक सर तशेंच होल प्रोफेसर जे टुरिझम मिनिस्टर आणि तुमचे लाडके आमदार तशें हांगा उपस्थित आशिल्ले ZP मेंबर्स पंचायत मेंबर्स सरपंच आणि तुम्ही शेतकार भावा आयचो एक प्रोग्राम आसा की नॅचरल फार्मिंग म्हळ्यार एक वेगळो विशय जाता कित्याक आमकां खबर आसा की आमी आतां इतलीं वर्सां कॅमिकल फर्टिलायझर्स शेतान वापरता आनी आमकां आतां खबर आसा युरियाची पिशवी हाडली घातली सारें घातलें आनी आमची शेतां जातात. आतां अशें जाल्लें आसा की पयलींच्या काळान जेन्ना आमी एक 20 वर्सां फाटीं जर गेले जाल्यार आमकां खबर आसा की त्याच शेतान जेन्ना आमी भात लायताले तेन्ना आमी शेतकार म्हणटा आमकां इतके भात येताले आनी आतां आमकां भात कमी मेळटा. आमी सारें घालता सगळें घालता पूण उत्पन्न कमी मेळटा. आतां हाचें कारण जें आसा तेचें कारण अशें आसा की आमी शेताची सुपीकताय जी आसा ती कमी केल्ली आसा आनी जर आमकां सुपीकताय जर वाडोवपाक जाय जाल्यार पयलींचे शेतकार जे आशिल्ले किंवा आमचे जे जाणटे आशिल्ले ते शेणखत वापरताले, खूब जाणां गायचे गोमूत्र वापरताले, सगळें वापरताले. पण आतां हळू आमचे कडेन गोरवांय कमी जाल्या. सो गोरवां कमी जाल्या कारणान आतां आमकां ते शेणखत वापरप ते कितें वापरप हेचो आतां शक्य ना. पूण ताका एक पर्याय म्हणून आमी जिवामृत, बीजामृत आणि जशे फळी अर्क अशे वेगवेगळे जे आमचे कडेन आसा तितून आमी तयार करूं शकता आनी जेणे करून आमच्या शेताचें आमी उत्पन्न वाडोवंक शकता. कॅमिकल फर्टिलायझर्स जशें आतां रामनायक सरान म्हटलेलें की साऱ्याचे रेटी वाडलेले आसा वॉराक लागून बाकीचे जे सगळे इंटरनॅशनल डिस्टर्बन्स आसा ताका लागून आमकां सारें मेळटलें अशें ना किंवा त्याच्यातून जे प्रमाण मेळटलें तें कमी मेळोंक शकता. तेन्ना शेतकारांक अशें म्हणपाची गरज ना की हां बाबा एकदम कितें तरी वेगळें जातलें ना. आमी आमचे कडेन जी आसा सोर्स तो वापरूं शकता, आमची जमीन सुपीक करूं शकता आनी ती सुपीकताय वाडल्या उपरांत तितूंतल्यान जें उत्पन्न मेळटलें तें तुमकां बरें मेळोंक शकता. एक लक्षात धरात की हें सगळें करतना जशें आमी कॅमिकल युरिया घातले की आमचे भात सामकें हिरवेगार दिसता न्ही, आमकां बरें हिरवेक दिसता. तशें जावचें ना, ताका थोडो वेळ लागतलो. पूण हो जर वेळ आमी जर मातसो वेळ घेवपाची आमची तयारी जर दवरली जाल्यार डेफिनेटली आमची जी शेतां आसा ती सुपीक जातली आनी तुमकां हें सगळें करतना तुमचे हांगासले आमदार म्हणजे मिनिस्टर तुमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट करतात कित्याक ते तुमकां बियाण्या पासून हार्वेस्टिंग पर्यंत मशीन प्रोवायड करतात, तुमचे ट्रॅक्टर नांगरपाचे सगळ्याचे. आणि असे जेन्ना एक आमदार तुमकां सपोर्ट करता तेन्ना डेफिनेटली म्हाका दिसता की तुमी ह्या जैवीक शेतीचे जे नॅचरल फार्मिंगांकूय तुमी एडॉप्ट करतले, त्याचो उपयोग करून घेतले. चड उलयना कित्याक सराकूय उलोवपाचें आसा. फक्त जेंकां कोणाक सांगता आमी लिफलेट्स हाडलेले आसा आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो नॅचरल फार्मिंग जिवामृत ते कशें करपाचें आनी जेंकां कोणाक समजा तुमकां दिसता की आमी एक वर्कशॉप घेवपाचें जाल्यार तुमी नांवां दिवंक शकता आनी आमी एक वर्कशॉप करूं शकता की जेणे करून तुमी तो कसो उपयोग करून घेवचो हेचो लाभ घेवचो. म्हाका ह्या कार्यक्रमा खातीर आपयल्या बद्दल हांव रोबोटा सर आनी BJP टीम आसा हांगासर तांकां सगळ्यांचे आभार मानता आनी मागीर 2 शब्द उलयता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं मॅडम. मुखार म्हाका प्रेसिडेंट पर्वरी BJP मंडळाचे श्री विनीत परब हांचे कडेन की ताणें उलोवप करचें. मुखार म्हाका BJP नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री सगळ्यांना नमस्कार. श्रीवेदा प्रसन्न हांकां नमन करून देवाक अशी उलोवप सुरू करता. जशे आमच्या प्रदेशाध्यक्षान सांगलेच 12 वर्सां आमच्या पंतप्रधानान कंप्लीट केल्ली आसा. सगळ्यात लॉंगेस्ट टर्म आमच्या भारत देशाक सर्व केल्लो आसा. सर्व करतना तांच्यांनी विकसीत भारत हे स्वप्न पळयलें
आनी ते स्वप्न उबें करपाक तेजेनी 4 खांब्यां बद्दल उल्लेख केलो. पयलो महिला मोर्चा, महिला सशक्तीकरण, युवा, तशेंच किसान आनी चवथो गरीब कल्याण. तांच्या विचारान हे 4 खांबे व्हड गरजेचे आनी म्हत्वाचे आमचो देश एका थरावयल्या दुसऱ्या थरार व्हरपाक. आनी फाटलीं 12 वर्सां जशें अध्यक्षान सांगलेच वेगळे वेगळे प्रकल्प, वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी, सुविधा हे प्रत्येक ते 4 खांब्यापैकी तांच्यांनी उपलब्ध करून दिले. आयज आमी सगळे हांगा जमा जाल्या नॅचरल फार्मिंग वर्कशॉपा खातीर. तर किसान कल्याण आनी तांचें सशक्तीकरण करपा खातीर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा कृषी कार्ड म्हणा, कृषी क्रेडीट कार्ड म्हणा, ताच्या बरोबर तुमकां जितल्यो स्किमी, सबसिडीज जितक्यो मेळपाच्यो आसा त्यो तुमकां मेळोन आयल्योच आसा. हो विचार फाटलीं 12 वर्सां चलता. सुदैव आनी सुयोग म्हणटा की फाटलीं 16 वर्सां आजून एक असोच विशय सुरू जाल्लो. तो सुरू जाताना वेगळे वेगळे गट तयार जाले. फार्मर्स क्लब जेका म्हणटा आमी आज पर्वरी मतदारसंघात. जेन्ना आमकां विकसीत भारत करपाक जाय ताच्या खातीर पयलीं विकसीत गोंय करचें पडटा. आनी विकसीत गोंय करतले जाल्यार आमी पर्वरकारांक पयलीं पर्वरी विकसीत करचें पडटा. आनी हो पर्वरी विकसीत करपाचो जें स्वप्न आसा ते फाटले 16 वर्सां पयलींच पयल्या. आनी ते करपा खातीर आयज जी आमी जमा जाल्या, जितके शेतकरी जेंकां ज्यो सुविधा दिल्या, गोकुळदास सरान फाटल्या फावटी आतां 5 मिनटां पयलीं उलयलेच, रस्ते नासले, रस्ते गेले शेता पर्यंत, व्हड बियाणे व्हरपाक, सोईंग, विविंग सगळें करपा खातीर जी मशिनरी पावपाक जाय ती पावची कशी, बियाणे कशें आमच्या शेतकारांक बरे तरेन पावचे, तशेंच फर्टिलायझर हे सगळें पळोवपा खातीर असो सुदैव आनी सुयोग की रोहन सरान फाटलीं 16 वर्सां पयलींच हें पयलें. तर अशा ह्या विजनरी मनशाक आनी तांच्या विचारा खातीर आनी आमकां तो योग लावला ताच्या खातीर सगळ्यांनी एकामेकाचे ताळयांनी तेंची एकच मेजॉरिटी सगळ्यो गजाली जावन हांवें उलयल्या. आज हांगा उबो आसतना एक गजाल तर सांगूं शकता की आमचो पर्वरचो जो फार्मर आसा किंवा किसान तो सुशक्त जाल्लो आसा. तो आज ठामपणे आपल्यो गजाली ज्यो कितें आसा तो करून घेताच. आनी त्यो घेवपा खातीर जें कितें तुमकां लागला ते बरे तरेन जी जावं स्किमीची एवेलेबिलिटी, सँक्शनिंग, जें कितें तुमकां गायडन्स ते म्हाका दिसता वेळोन वेळी फाटलीं कित्येक वर्सां सातत्यान रोहन सर करून आयिल्ले आसा. आनी तांच्या बरोबर तांची टीम, तुमी जी सदांच तांच्या बरोबर कॉन्टॅक्टान आसता, गोकुळदास सर तशेंच उज्वला. तर आयच्या ह्या जगा खातीर आयच्या ह्या प्रोग्रामाक आमी नॅचरल फार्मिंग म्हणटा. इतली वर्सां आमी पळयता की फर्टिलायझर्स जे आसतात काही गजालींनी कॅमिकली आसता एवेलेबल किंवा आनी वेगळो प्रकल्प आसता ताजो. मात आज 12 वर्सां जेन्ना आमी कंप्लीट करता तेन्ना नॅचरल फार्मिंग कित्या खातीर? नॅचरल फार्मिंगेचो एकूच उद्देश, तो उद्देश जावन आसा की आमचो जो क्रॉप येता, जे कितें आमचें पीक येता ताजी न्यूट्रियन कॉम्पोजिशन बऱ्यांतल्या बरें लोकांक खातीर कशी वाडोवची. केमिकल जितके कमी करता तितले आमच्या जिवाक बरें. हाज्या खातीर हो आयचो प्रकल्प. ताज्या बद्दल म्हाका दिसता उमा मॅडमी तुमकां ऑलरेडी ब्रीफ केल्लेच आसा. आनी तांच्यांनी हेंय म्हटलां की जर ताजेर तुमकां आनीक फुडें कोण इंटरेस्टेड आसा जाल्यार ताज्या खातीर एक ल्हानसो वर्कशॉपूय एक घेवपाक रेडी आसतले. फक्त तुमी तुमचो जर इंट्रस्ट आसा तो कळोवचो आमच्या गोकुळदास सरांनी उज्वला. त्या प्रमाणे सर तांचे कडेन उलोवन घेवन तो वर्कशॉप सुद्दां घडोवन हाडपाक आमी फाटीं ना. तर म्हाजें फक्त एकूच मागणें की जितले जाण हांगा जमा जाल्या आनी आमचे काही किसान भाव जे हांगा येवंक पावले ना तांकां आयचे ते मॅडम उमान जितके बेनिफीट दिल्ले आसा ते तांकां पावोवचे
कोणाक नॅचरल फार्मिंगेन इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी तुमचें नांव नोंदणी करून दिवपाची आनी तोवूय आमकां जो वर्कशॉप आसा तोवूय घडोवन हाडटले इतलें म्हणटा आनी हांव म्हजी माहिती दितां. देव बरें करूं दिनेका. मुखार म्हाका श्री विश्वास चोडणकर स्टेट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा हांचे कडेन कितांनी उलोवप करचें. सगळ्यांना नमस्कार. सिद्धदेव बेताळाक नमस्कार करून उपस्थित व्यासपीठाचेर मान्यवर आनी उपस्थितांक नतमस्तक जावन आयचो हो परवरी मंडळान नॅचरल फार्मिंग ह्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आतांच आमच्या मदीं रजा घेतलेले आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामूभाई तशेंच ह्या भागाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर आदरणीय श्री भगवंत खंवटे सर तशेंच मंडळाचे अध्यक्ष विनीत परब जेडीओ उमा जोशी उपस्थित दोनूय झेडपी मेंबर सरपंच आणि या भागातले विविध भागातले पंच सदस्य आणि उपस्थितांमधीं या भागातले भाग्यवान असे आमकां शेतकरी भावांनी भयणी अध्यक्षान शेतीविषयी माहिती दिली, झेडीओने दिली आणि जरी तुमचे नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष आले तरी त्यांच्यानी बी थोड्याशो बऱ्याचशो गोष्टी आमच्या समोर केल्ल्यो आसा. नॅचरल फार्मिंग, ऑर्गॅनिक फार्मिंग ही फक्त नांवां आसा. तुम्ही सगळे बुजुर्ग शेतकार आसात, कितकीशीच वर्सां जाली शेतीचो वेवसाय करून आपले जिणे जगता आणि दुसऱ्याचे बी पोट भरीत आसात. फक्त जसो वेळ बदलता, काळ बदलता तशेंच आमचे धंदो वेवसायूय बदलाक गेल्लो आसा. मॅडमीन आतां सांगलें नॅचरल फार्मिंग जर कोणाक करपाक जाय जावं कोणाक शिकपाक जाय जाल्यार झेडीओ कडेन कृषी आमचे कार्यालय आसा म्हापसा हांचे कडेन संपर्क करचो, पॅम्पलेट्स आहा. हें जालें बरोवन दवरलेल्यो गजाली. पण हांव म्हणटा की हांगासर उपस्थित आसलेले चडशे शेतकार आसा ती केन्ना तेंच्यांनी पेन हातीन घेवंक ना जावं बरोवंक ना आपल्या शेतान कितें करपाक जाय आसलें. नॅचरल फार्मिंग जावं ऑर्गॅनिक शेती हें म्हणजे कितें? आतांच म्हटलें की आमी केमिकल सारें घालून आमच्या शेताची जी सुपीकताय आहा ती खंय तरी आमी नश्ट केल्ली आसा. बरोबर आहा. आतांचो जो काळ आसा तांकां कितें दिसता, आयज शेत रोयलें म्हाका एक खंत जाता सर पळयल्या उपरांत की प्रामुख्यान ह्या उपस्थिता भितर जे शेतकार म्हणून हांगासर उपस्थित आसात पळय ते सगळे 50 वर्साच्या वयले आहात. 50 वर्साच्या वयले शेतकार जेन्ना आहा जाल्यार मागीर ते आमची युवा पिढी आहा हे केन्ना शिकतले? आमच्या युवा पिढीक फुडें शेतां करपाची ना. आमच्या आज्या पणज्यान आमच्या खातीर शेतां दवरल्या ती शेतां आमकां करून फुडें आमच्या भुरग्यां घेवपाची ना काय कितें? आमी पयल्यान पयली जरी कितेंय करतले जाल्यार ह्या युवा पिढी आमची फाटली जी पिढी आहा हे पिढयेक शेतान हाडपाची गरज आसा. आमी खंयच्याय आतां गोंयान वचो, खंयच्याय भागान वचो आमकां शेतान काम करता तो मनीस खंयचो दिसता 50 वर्सां वयलोच दिसता. नाजाल्यार खंयसून तरी आमी झारखंड, यूपी, बिहार ह्या भागांतले कामगार आमकां काम करताना दिसता. एक आमकां विचार करण्यासारखी गोष्ट आहा. नॅचरल फार्मिंग हें ते आमी सगळे करतले. सरकाराचे सहकार्य आमकां सगळे मेळटले, मिनिस्टराचे सहकार्य मेळटले. पण हें सहकार्य घेवपाक आमची युवा पिढी आसतली आमच्या बरोबर काय ना हो मोठो प्रश्न आहा. प्रामुख्यान आमी सगळ्यांनी ह्या विशयाचेर खरें म्हटल्यार विचार करपाची गरज आसा. नॅचरल फार्मिंग ह्या विशयाचेर हांव दोनूच गोष्टी नमूद करता तुमकां. कित्याक नॅचरल फार्मिंग हे अत्यंत गरज आहा. कित्याक आमी म्हणटा की फास्ट फूड हे आनी तेच्या फाटल्यान मागीर फास्ट टॅग जो फास्ट फूड खाता तो बेगीन मरता अशें एकंदरीत आतां सहज उलोवप जाता. आमी फास्ट फूड जर एवॉयड करतले जाल्यार आमचे घरचे खावपाक जाय. घरचे आमी घरान शिजयल्ले खातले जाल्यार आमी घरान गांवान आमच्या शेतां भाटान पिकोवपाक जाय.
तरूच आमी ते ऑर्गॅनिक म्हणूंक शकता. आमी भायरसून भाजी हाडली जावं सगळें कितें आमकां खावपाक जाय त्यो वस्तू जर भायरसून हाडल्यो आनी आमी त्यो घरांत शिजयल्यो तरी त्यो बी कॅमिकलाचेच आसतले. त्या खातीर आमी ऑर्गॅनिक शेती करपा खातीर आमी आमच्या शेतांत आमी पयलीं पिकोवपाक जाय आनी आमी शेतांत पिकयतले जाल्यार आमकां जी जाणट्या नेण्ट्यांनी शेतां दवरल्या ही आमी पयलीं दिवपाक जाय. म्हाका एक तुमकां सांगान दिसता आनी विनंती करीन दिसता तुमकां की ह्या भागान आसलेलीं सगळीं शेतां आयच्यान तरी अशें ठरयात की आमी 1 इंच जमीन शेताची फुडें विकचे ना म्हणून. आमच्या जाणट्या नेण्ट्यांनी आमकां शेतां दिल्लीं आसा तर आमी आमच्या फाटले पिळगेक कितें दितले? तांकां सांगतले की आमकां ना रे म्हाकाय शेतां आमकांय शेतां आहलीं आमी तेन्ना विकलीं म्हणून. हें सांगपाक उत्तर दवरूं नाका. जमीन विकून फास्ट पयशे करता पळय आमी फास्ट फूड फास्ट डेथ म्हणटा पळय थंय बेगीन पयसो जालो जाल्यार बेगीनूय मनीस मरोंक शकता. त्या खातीर पयशाक सुद्दां आमकां शेतकाऱ्यांक तरी कमोवपा खातीर लिमीट आसता. त्या लिमिटाचेरूच रावून आमी शेतांचो वेवसाय हो टिकून दवरपाक जाय. नॅचरल फार्मींग ऑर्गॅनीक फार्मींग ह्या खातीर आतां मॅडमीन म्हटलें की जिवामृत गोमूत्र शेण खत हें घालूनच आमच्या जाणट्यांनी शेतां केल्लीं आसा. पयलीं नुस्त्याचें सारें बांगडे बिंगडे हाडून गायरीन घालून तेजें सारें करी पण आतां ते बांगडे खावपाकूच मेळना जाल्यार सारें आमी खंयचे करतले असोय बी विशय आसा. नॅचरल फार्मींग करपाक ऑर्गॅनीक शेती करपा खातीर आमी सहज करूंक शकता पूण कशें आयज आमी ऑर्गॅनीक फार्मींग करूंक गेले आनी ह्या वर्सा तेजें पीक घेतले जाल्यार तें शक्य ना. ऑर्गॅनीक फार्मींग करतले जाल्यार ते सारकें ऑर्गॅनीक जावपाक आयच्यान 5 वर्सां वयतलीं. गेल्यो आमच्या फुड्यान ती सांगतली की थोडे थोडे आमकां बदल करचो पडटलो. ह्या वर्सा जर आमी शेण खत घातलें जाल्यार थोडे आमकां कॅमिकल सारें घालचेंच पडटलें नाजाल्यार आमकां पीक मेळपाचें ना. आमी आयचूनच जर नॅचरल फार्मींग म्हटल्यार कित्याक इतली लुकसाणी आमचो शेतकार आमी सहन करूंक शकना. इतलो पयसो आसलेलो शेतकार ना आनी जो पयसो आसलेलो पयसो आहा तो व्यक्ती शेतूच करिना. कित्याक आमकां बरे बरे वरायटीचे तांदूळ खावपाक जाय. आमी म्हणटा की आमची भुरगीं तें शीत आमची भुरगीं जेयत ना रे काळे काळे दिसता न्हू ते ज्योतीचे तांदूळ अशें म्हणटा. पण हेंच खरें तर आमकां घातक आहा. आमी आमच्या भुरग्याक ती गोडी लावपाक जाय. कित्याक आमी त्या वेळार केन्ना गंवाची चपाती चुकोवन खाताले. सांगचे 60-70 वर्साचो 60 वर्साच्या वयलो शेतकार तेणी सांगचें तेज्या घरान तांदळाची थापलेलीच भाकर घालून तो शेतान वयतालो पेज जेवनूच तो वयतालो शेतान. अशें शेतकार आसले आनी तेंच खरें ऑर्गॅनीक फार्मींग. नॅचरल फार्मींग ऑर्गॅनीक फार्मींग हे शब्द येयल्या फक्त पण हे करून येयल्ले शेतकारांक नाका. ह्या शेतकारांक आनी मार्गदर्शनाची गरज ना. गरज आहा ती फक्त आर्थीक आनी आर्थीक जी मदत आहा. हांवें म्हणलेलें वदळ भाग्यवान शेतकारी भाग्यवान हो शब्द हांव इतक्याकूच म्हणटा की तुमचे आमदार हांगासर आहा ताका बरें दिसपाक जाय अशें न्हू. तितून जो व्यक्ती हांव न्हू बरें दिसपाक जाय असो तुमचो विशय ना. पण ह्या भागान की मये मतदार आमच्या गोंयांत सगळ्याक एक 4-5 मतदारसंघ आहा. 4-5 मतदारसंघा भितर तुमच्या ह्या मतदारसंघाचो भितर सहभाग आसा. सहभाग आसा म्हणजे कितें की आमी म्हणलें सांखळे वाळपय पर्वरी पणजे परी एक 4-5 मतदारसंघ जर पयशे आनी ह्या आमदारा कडेन लोकांची पळोवपाची दृश्टी वेगळी आसा आनी तितून हो पर्वरीचो तुमचो मतदारसंघ आसा. आतां आमी हांव म्हणटा खरेंच तुमी पर्वरीचे भाग्यवानूच शेतकार आहा. कित्याक तुमकां सगळें हांगासर साधन सुविधा प्रोवायड केली वयता. तुमी म्हणटले की मये मतदारसंघात करिना करता आसा पण तुमच्या इतकी ना. आमकां जर हार्वेस्टर मशीन जाय जाल्यार आमकां बोकुडासाक नाल्यार तालिगांवचो तो हो आहा ताका फोन करचो पडटा. पण तुमचे जाल्या उपरांत मागीर मये मतदारसंघात मशीन खरी परिस्थिती सांगता. तुमचो मतदारसंघ वेगळो आहा मये मतदारसंघ वेगळो आहा. आमी अशे शेतकार कमी ना मये मतदारसंघात पण तुमी खरेंच भाग्यवान आसा. कित्याक तुमचो जो आमदार आहा ते तुमकां साधन सुविधा बियाणे टायमार सगळी तुमची सोय करता. फक्त तुमी शेती करपा खातीर फुडें सरपाक जाय. हांव अपेक्षा करता की हो पर्वरी मतदारसंघ हो शेतीच्या माध्यमान सुजलम सुफलम जातलो
आणि तुमचे सहकार्य हे सदोदीत ह्या भागातले आमदार आणि मिनिस्टर रोहन भाई आसतले आणि हो शेती प्रधान हो मतदारसंघ जातलो आणि तुम्ही करतले अशी अपेक्षा करता. म्हाका चिठी येयली आसता ते चिठीक मान दिला आणि माझ्या दोन मित्रां माझ्या लगाम दिला. म्हणजे 2 शब्द आहेत. देव बरें करूं सर. वेळेचे थोडेशे भान धरून आमी हो कार्यक्रम मुखार व्हरुया. आयकुपाचें खूब आसा, उलोवपाचें खूब आसा, पण फुडलीं कामां आमची लागलेली आसात, त्या खातीर कार्यक्रम मातसो फास्ट वता. मुखार जे आमचे उलोवपी आसा मिस्टर एशली लोबो सुगूर पंच. जालें? देव बरें करूं. मुखार मागता सुगूर सरपंच मिसेस सोनिया पेडणेकर. तुम्ही 2 उतरांनी हांगा मार्गदर्शन करचें. नमस्कार. रचा देवाक नमन करून आयच्या ह्या नॅचरल फार्मिंग वर्कशॉप आणि तसेच खत वाटपाच्या ह्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आमचे माननीय आमदार तसेच टुरिझम मिनिस्टर रोहन सर, तसेच स्कूलचे जॅकी मेंबर अमित अस्नोलकर, म्हणजे सगळे मानस्तर आणि हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थित असलेले हांगासर भावानो भयणीनो आणि सगळे प्रेस मिडिया. तुमकां खबर आसा की सगळे शेत करता. हांगा तुमी फुडें पयला आसतलें फाटल्यान तुमच्या हांगासर कांयच नासले. आतां आमच्या रोहन सराच्या फुडाकारान हांगासर शेतान रस्ते जाल्ले आसा. पयलीं कांयच नासलें. आतां सरान गोकुळा सरान सांगल्या प्रमाणे पयलीं शेतां बी खुबशे लोक कमी करताले. सराच्या कितलीशींच वर्सां जाली सर आमकां हार्वेस्टिंग मशीन, मागीर नांगरपाचे, मागीर बीज, सारें हे वर्सान वर्स दिता. आनी खरेंच ते रस्ते करून इतले दिल्या की आमकां पयलीं सगळे आमचें सामान व्हरपाक आमकां इतलो प्रॉब्लेम जातालो. एक शेत नांगरपाक कितले सामान व्हरपाक जाय ते शेतकाराक खबर आसा. तेका लागून सरांनी आमचे रस्ते करून दिल्या. तेका लागून आतां आमच्यो गाडयो वयता. आमचे सगळे शेतकार सगळे हांगासले अडसाणे शेत जाले काय कापून जाले काय रोखडेच अडसाणे घालता, कोण भाजी घालता, खूब उत्पन्न करता आमचे शेतकार हांगासर. तशेंच कोण करिना तेंच्यांनी बी करचे, कित्याक सराचो फुडाकार आहा. तुमकां कितें जाय जाल्यार सराक सांगचें. सर आमकां उपलब्ध करून दिता सगळ्या फार्मर्सांक. तेका लागून सराक हांव मनाक आदरल्यान देव बरें करूं म्हणटा की अशें आमकां रस्ते करून दिले की आमचे आतां जे शेतान आमचे पिकता ते आमकां गाडयो व्हरोन डायरेक्ट शेतान आमच्या डायरेक्ट शेतान गाडी घेवपाची, आपल्यान शेतान देंवपाचें असो इतलो रोड आसा करून दिल्लो आसा. तो कित्याक केला सरान? आमकां फार्मर्सांक केला. आमकां त्रास जावचो न्हू. चलोन कितली वाट थोडे जाणटे आहा तांकां चलपाकूच त्रास जातालो. आतां काय ना. आतां बरे रस्ते जाले आहा. डायरेक्ट आपणाच्या शेतान गाडी व्हरोन जे कितें आमी पिकयला कितें ते डायरेक्ट आमच्या घरा येता. आमी सुद्दां अडसाणे करतना डायरेक्ट गाडी घेवन आमच्या शेता कडेन घेवन आमी सकयल देंवताली आनी अडसाणे घेवन येताले. खरें सराचो फुडाकार असोच आमकां आसो, असोच तुमकां सगळ्यांक आसत. तेका देवाचो आशिर्वाद आसतो की असोच सगळ्या पर्वरीन डेव्हलपमेंट पयला आसतलें कशें जाता तें. तशेंच तेका बी देवान आशिर्वाद ठेवचो तेजो, कित्याक तो आमकां तुमकां हेल्प करता म्हणून. तुमकां बी सगळ्या देवा कडेन मागता की तुमचे सगळ्यांची सावक बरी आसची. आनी चड उलयना, थोडेच उलोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं सोनिया मॅडम. मुखार मागता पर्वरी मतदारसंघाचे आमदार आमचे लाडके आमदार श्री रोहन खंवटे सर हांणी उलोवप करचें. आयच्या नॅशनल ऑर्गॅनिक फार्मिंगा खातीर तशेंच भारतीय जनता पार्टी आनी आमी वार्षिक फर्टिलायझर करतात ते सगळे विचार आज कार्यक्रम
तयार करून हाडला ताका व्यासपीठार उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे शेतकरी हांचे अध्यक्ष बा विश्वास तोडकर, मंडळाचे अध्यक्ष परवळचे बा अमित परब, आमचो झेडपी बा अमित असनोडकर, सरपंच बा सोनिया संजय पेडणेकर, आमची झेडीओ बाई जोशी, तसेच व्यासपीठार उपस्थित आमचे बा अशोक शेट्टी, तसेच सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर हांगा उपस्थित आमचे परवळीचे सगळे क्लबाचे पदाधिकारी, तांचे मेंबर्स, तसेच गिरवडचे आंदोलचे आयिल्ले क्लब तांचे पदाधिकारी, तांचे मेंबर्स, उपस्थित पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाव आणि पडलं. असे जाता की सगळ्यांनी आपले विचार मांडले की लास्ट पॉईंट उलय म्हणटा हांव सगळ्यांक वयतालें, हांव जर म्हणपाक पडटा. पूण एक विचार सगळ्यांनी एकूच मांडपाक प्रयत्न केलो की ऑर्गेनिक फार्मिंगाचेर. आमचे प्रधानमंत्रीचे जसे आमचे बाब दामू नायकान सांगले रिकॉर्ड ब्रेकिंग 12 वर्सां 4399 4,399 दीस ते पूर्ण जाले. एक दीस सुद्धा रेस्ट सुद्धा घेता सदोदीत ताणें 12 वर्सां काम करून विकसित भारत जे विचार केले त्या विकसित भारतान युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब कल्याण आणि खास करून किसान शक्तीचेर फोकस केलो. किसान शक्ती फुडें वता आसतना जशें बाब विश्वासान म्हणलें खूब गरज आसा की फुडली पिढी येवची आणि फुडली पिढी येतली जाल्यार आनी तशें त्याच टायमार कॅमिकल कमी जातले जाल्यार आमी चिंतपाक जाय शेती फुडें कशी वचता म्हणून. शेतकऱ्याच्या मनात सदांच आसतलें की आज आपणे सगळे बियाणे घाले, लुवले, सगळे केले आनी आपल्या त्या वर्साक सारकें पीक मेळ्ळां फायदो कितें म्हणून. जे हांगा आमी विकसीत भारत केंद्र उलयता आनी ऑर्गेनीक फार्मींग उलयता, आमी पयलींची खेती कशी शेती कशी करप ती उलयता तेन्ना ती सोपी सगळी रोखडीच फटाफट जावंक ना. आमी ऑर्गेनीक जेन्ना म्हणटा म्हणजे केमिकल वापरप न्हय. बायोडायवर्सिटी म्हणून शब्द येता ताजेर आमी सामान काम करप. सस्टेनेबिलिटी म्हणजे चड करनासतना सांबाळून सगळें पर्यावरण राखून काम करप. हे सगळे विचार जे आसात ते खुबदां तुमच्या कानार पडटले. पूण आमकां घरा वगैरे एक प्रश्न आसा, आमी ते कितें पायतात काय, आमी कितें करतात काय म्हणून. आनी सगळे व्यक्ती उलयता सगळे खास करून कुंकळेसान जेन्ना सुरवात केली म्हाका याद जाता तेन्ना 2008-9 आमी सुरवात केली. दरवाडचो फॉस्टीन आसूं, अनंत आसूं, नाल्यार योडेंतले साबादोरचे मागीर दिपा आसूं, नाल्यार आमचे योडेंतले बिलादर आसूं, बाकीचे सगळ्यांचे नांवां घेना. पूण सगळ्यांक जेन्ना आमी शेतीच्या क्लबा बाबतींत सांगली, शेतकरी क्लब कितें तें खबर नाशिल्लें. शेतकरी क्लबाचो फायदो कितें म्हणून सादें सांगिल्लें ना. शेतकरी आधार तुम्ही एकटे गेल्यार कांय मेळना, क्लबा तर्फे गेल्यार मेळटलें. आनी थंयच्यान जी येवजण सुरू जाल्ली जवळ जवळ 1200 शेतकरी फक्त परवडीचे जाले. गिरवडचो क्लब सुभाष, बाकीचे रमेश तांचो क्लब तयार जालो. थंय जवळ जवळ 150 ते 150 शेतकरी थंय जाले. आंदोलचो बाब विठ्ठल एकादी म्हणपी हांव की तांचो तो शेतकऱ्याचो जो क्लब आसा तो खऱ्या अर्थान थोडे वापर ऑर्गेनिकचे करता आनी ऑर्गेनिकचेर उत्पन्न कशें येवप हेंय दाखयता. म्हाका खबरूच नाशिल्लें की आमकां खबर आशिल्लें की बाबा आमी एक पीक काडलें की दुसऱ्या भाजी रोयतात म्हणून. पूण ती भाजी रोवन नवे नवे भाजयेचे पदार्थ तेच आमचे अळसाणे आनी ते फाटले तोडले जाल्यार ब्रोकोली सारकेली सुद्दां आमची परवरची आनी आंदोलची माती दिवंक शकता हें आमकां खबरूच नाशिल्लें. हे आमच्या शेतकऱ्याचे क्षमतेन ताणें स्वता जे वाव घेतलो, ताणें स्वता जो घाम गळयलो त्या कश्टाच्या घामान कळ्ळें की आमकां ऑल्टरनेट क्रॉप्स वेगळे तयार करूंक मेळटा. गोकुळदास आनी उज्ज्वला सेंद्रीय 2008च्यान तुमच्या बरोबर जावन तुमचे बारीक बारीक विशयाचेर सोल्युशन काडप. ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जावं, बाकीचे डिपार्टमेंट जावं, हांव अभिमानान एक सांगूंक शकता जे शेतकऱ्यांक जे परवरच्या भागांत जे बेनिफीट मेळ्ळा, जो फायदो मेळ्ळा सरकारी यंत्रणा वापरून त्याला आमच्या ऑफिसाच्या मार्फत ते खंयच नासतलो हें तुमकां हांव सांगूंक शकता. आमी रस्ते उलयता, रस्ते जावचे नाशिल्ले. समज शेतकरी बांदव आपापली एनओसी दिवची नाशिल्ले, पूण एनओसी दिली ते रस्ते करपाचें काम आशिल्लें ते आमी डिपार्टमेंट तर्फे तेन्ना काम करूना जाल्यार ते रस्ते जावचे नाशिल्ले. एखादी आमकां कामेरी मेळना, मशिनां भितर व्हरपाक जाय, बाकीचें सामान भायर हाडपाक जाय, हे आमकां प्रॉब्लेम खबर आशिल्ले. सोल्युशन कोण काडनाशिल्लो. परवरी मतदारसंघ पयलीं
अजूनही जेन्ना हांव बाकीच्या गांवांनी वता बाकीच्या वाठारांत वता तेन्ना अजून शेतां भितर रस्ते पळयत ना आनी शेतां जेन्ना रस्ते काडले आमी सगळ्यांक पंच पेपरान सांगलें सरपंचाक सांगलें तुमकांय उलो मारलो की आमी रस्ते काडले शेती करपाक ते डांबरी रस्ते न्हय आनी ते डांबरी रस्ते नाशिल्ल्यान शेती खातीर काडिल्ले मशिनां वचपाक सगळें केलां ते शेती खातीर शेत जे आसा शेताक कडेन दवरा रस्तो आयला ते घर बांदपाक वचनाका ते कोण जाल्यार कोण कितें कितें एक रूम काडटा रुमा वयल्यान घर जाता मागीर स्क्रेपेड जाता आनी ते पूर्ण वाठाराचो जो वास्तू आसता तो बदलता आमी खूब कश्ट काडले आनी आज ह्या पावलान पावले आनी काडटा आसतना आमी फक्त फाटलो पाठिंबो दिला खरे कश्टकरी समाज जे तुमी आसात तुमी दाखोवन दिल्ले आसा की पर्वचो भाग फक्त अर्बन न्हय म्हणजे फक्त शहरी न्हय जाल्यार गांवपण आमकां भरपूर आसा ते गांवपण आमी शेतांतले दाखयतात आनी हेच आमी फुडल्या पिढीक कशें व्हरतले ही आज चॅलेंज आसा नॅचरल फार्मिंग हो थीम घेवन बाय जोशी तुमकां वयर सांगून दिलें आनी एक तुमकां तें सांगलें कोणाक समज आवड आसा तांणी आपलें नांव दिवचें तांकां सेपरेट वर्कशॉप दिवन ऑर्गेनीक फार्मिंग कशें करप तें तुमकां पूर्ण पद्दत दाखयता आनी बाब विश्वासान खरें म्हणल्यार ऑर्गेनीक म्हणून बाकीचें म्हणून आमी जे पयलींच्यान करून जाल्यार तें करपाचें म्हणून सारकें आसा तशें तुमकां नवें काय उलोवपाचें गरज ना आमचे जाणटे जे करताले तेच आमी आज परत करपाक जाय खुबशे विचार आसात आनी ते खुबशे विचार घेवन फुडें वतले जाल्यार विकसीत भारत घडयतले विकसीत गोंय घडयतले विकसीत पर्वरी घडयतले जाल्यार शेतकरी बांदवांचो खुबसो हातभार आसा आनी हो हातभार लायतले जाल्यार फाटल्यान आमी आसतलेच पूण ह्या हातूंत भितर गांवां भितर वाड्या भितर राजकारण हाडून घेवनाका कोण तरी खंयचो येतलो इलेक्शना वेळार दिशाभूल करतलो मागीर नाच जातलो ते सारे तितले बियाणे तितले कितें दोन फाटी पावसाक तितले येना नाच हे आमी फाटीं पळोवन जाय आतां ह्या पावसा भितर काय कोण पळोवना पूण हांव तें म्हणटा कोणें येवचें कोणें न येवचें हांव फक्त म्हणटा शेतकरी बांदवान आपल्या 2008च्यान गोकुळदास उज्ज्वला आमी सगळ्यांनी वचून जे विचार केल्ले पर्वरी खातीर जे फुडें विचार जाले गिरी खातीर जे फुडें विचार जाले आंदोलना खातीर ते विचार समज पूर्ण फुडें व्हरतले जाल्यार तुमचो आमचो दोगांचो हातान हात पावलान पावल घालून फुडें वाट काडची पडटली जातूंतल्यान खरे शेतकरी भावांक ताचो फायदो मेळटा आनी तो मेळोवपाचो पूर्ण करून तुमकां दिवपाक आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा विचार आनी फुडें मांडपाक आसतात सगळ्यांची भाशणां जालीं आनी ताचे खातीर आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसांनी शेतकरी बांदवांक शुभेच्छा दिता तुमचे सगळे बाकीचे विचार ते आशिल्ले जशें आमकां सुकूरचे आमदार रमेश बाकीचे सगळे जाण आमी तारे कडल्यान चलत आयिल्ले उदक भायर कशें सोडपाचें ना इतली वर्सां वाट मेळत नाशिल्ली वाट कशी काडची पडटली जाल्यार आल्दोनच्यान पर्वरीच्यान गिरवळ्या पर्यंत आमकां थंय विचार काडचो पडटलो आमचो बाब केदार नायक सालिगांवचो आमदार जेन्ना जालो ताच्या कडेन विचार करून आमचे सुभाष शिरोडकर भाऊ कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान एक मेजर काम आमी घेतलें की तो पूर्ण वाड उस्कुपाक आनी सांगपाक खूब आनंद जाता की फाटल्या शेतकरी मेळाव्याक आमी सांगिल्लें की जे आमी उस्पितले म्हणून आनी ह्या शेतकरी मेळाव्याक सांगपाक खूब आनंद जाता की हो सरकार फक्त उलोवप रावना काम करून दाखयता ताचे खातीर तें काम सांगिल्लें तें कामूय सुरवात केल्ली आसा जाली मळयेच्यान ओपन करीत वतले पर्वरीच्यान डायरेक्ट गिरवड्या पर्यंत आनी हें जेन्ना पूर्ण जर उस्पून जातलें सुभाष त्या दिसान हें कंप्लीट जातलें उदक परत वचपाक भायर वतलें उदक परत भितर येवचें ना तेन्ना खऱ्या अर्थान पूर्ण शेतकऱ्यांक जे कोण पडीक शेती आसा करूंक सोदता पूण जायना तांकां सुद्दां एक कसल्यान लाभ मेळटलो फुडें शेती व्हरपाक आयच्या दिसाक तुमकां ह्या ऑर्गेनीक फार्मिंगाचेर ज्या ज्या व्यक्त्यांनी सगळ्यांनी आपले विचार मांडले तांकां दामू नायकान आपले विचार मांडले तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा फक्त कित्याक आपल्या वाड्या वयले आपल्या गांवाचे विश्वास आसा मळेच्यान ताणें आपले विचार मांडले दामू पूर्ण गोंयच्यान थंय भोंवता ताणें आपले विचार मांडले सगळे म्हाका एक दिसलें की हे सगळे विचार मांडटा आसतना आमचे पर्वरीचे शेतकरी बांधव खंयच फाटल्यान ना गोंयच्या मॅपान समज 5 मतदारसंघात दिल्ले तर ह्या 5 मतदारसंघात पर्वरीचें नांव येता आनी ह्या पर्वरीकाराचें नांव येतलें पर्वरीच्या शेतकऱ्याचें नांव येतकच आमकां हो जो अभिमान येता आमच्या शेतकऱ्याचो तो खूब मनाक बरो दिसता त्या खातीर तुमकां अशेंच तुमी फुडें सरचे तुमचो सपोर्ट जाय आमी आसा आशिल्ले आनी फुडें आसतले हें उतर दिता आनी मागीर तो उतर सोंपयता तुमच्या मोलादी उतरा खातीर देव बरें करूं सर भविष्यात शेती खातीर हो एक खऱ्यांनीच शाश्वत असो मार्ग
असा आणि आयच्या तरणाटे पिळगेन टेक्नॉलॉजी बरोबर नैसर्गिक शेतीच्यो संधी वळखून ह्या क्षेत्रांत मुखार येवचें अशें आवाहन आमी करूया आनी हो कार्यक्रम आमी हांगा सोंपयता. मुखार मागता उपकाराचें उलोवप करपाक माया केणी हांणी मुखार येवचें. त्या पयलीं गावडे सर. आवाज करचे पयलीं शेतकाऱ्यांक तशेंच फार्मर्स करपाक एक रिक्वेस्ट आसा. तुमकां सारे हांगा दिता म्हणून सांगितलें पूण कितें जालें काल सारेंचो तो भरून आयलो आनी घरकाची साथ एक पडली आशिल्ल्या कारणान सगळो आमकां सकयल हाडपाक मेळना जालो. ताका लागून सगळ्या साराचें ऑफीस आसा थंय आमी अपलोड केल्लें आसा. सगळ्यांक विनंती करता फार्मर्स क्लबाक की तुमी रिक्षा घेवन सांजचे 4 वरांचेर थंय येवचें. तुमकां